येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. मतदान पावला 6 दिसांचेर. राजकीय मळार उमेदवार आनी समर्थकांची धांवपळ. कोणसो बसका आनी प्रत्यक्ष भेटीचेर उमेदवारांचो भार. वेंचणूक लढयतात शिक्षणीक पात्रतायेंत कमी आशिल्ले उमेदवार. गंभीर स्वरुपाच्यो क्रिमिनल केशी आशिल्ल्या गिरेस्त उमेदवारांचो आंकडोय बरोच फुगला. एडीआरान प्रसिद्ध केलो चिकित्सा अहवाल. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. एडीआरान आयज विधानसभा वेंचणूक लडोवपी 301 उमेदवारांची दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आदारान आपलो चिकित्सक अहवाल प्रसिद्ध केला. जातूंत गोंयच्या राजकारणाचो फुडार काळखान भरिल्लो दिसून येयला. वेंचणूक लडोवपी उमेदवारांच्या शिक्षणीक पात्रतेंत उणाव दिसून आयला. गंभीर स्वरुपाच्यो क्रिमिनल केशी आशिल्ल्या गिरेस्त उमेदवारांचो आंकडोय अंदू खूपच वाडला. ह्या अहवाला प्रमाण 10 कोटी रुपया परस चड मालमत्ता आशिल्ल्या आणि गंभीर गुन्यांव दाखल केल्ल्या उमेदवारांचो आंकडो 2017त 6 वयल्यान 2022त 20 मेरेन वाडला. विशेष म्हटल्यार 2017त सगळे 6 उमेदवार जैतवंत जाल्ले. शिवाय अर्द्या परस चड उमेदवारांची पात्रताय पदवी परस कमी आसली, जी फाटली वेंचणुके परस वायट आसा हाचे कडेनय बोट दाखयलें. पदवीधर आनी ताचे परस चड उमेदवारांची टक्केवारी 2007त 45% वयल्यान 2022त 42% मेरेन कमी जाल्या. 2022च्या वेंचणुकांतल्या 301 उमेदवारांची शिक्षणीक पात्रताय आंकडेवारी. साक्षर 2, 5वी पास 8, 8वी पास 19, 10वी पास 50, 12वी पास 61, पदवीधर 67, ग्रॅज्युएट प्रोफेशनल 33, पोस्ट ग्रॅज्युएट 26, डॉक्टरेट 1, डिप्लोमा धारक 34. तांचेर गंभीर स्वरुपाचे फौजदारी गुन्यांव दाखल जाल्ल्या उमेदवारांचो आंकडोय फाटल्या 15 वर्सांत बरोच वाडला. हो आंकडो 2007 वर्सा 3 वयल्यान हे खेपे 53 मेरेन वाडला. कांय जाणांचेर बायलांचेर अत्याचार करपाचे आनी खुनाचो यत्न केल्ल्या कडेन संबंदीत गुन्यांवय दाखल केल्यात. गंभीर क्रिमिनल केशी आशिल्ले उमेदवार 2022त 2007 मदले 3 तुळे 53 वयर गेल्यात. 2007त 3, 2012त 8, 2017त 21, 2022त 53. क्रिमिनल केसी दाखल आशिल्ल्या उमेदवारांनी 77 उमेदवारांचेर उडी मारल्या. 2017त 30 उमेदवार, 2007त 30, 2012त 37, 2017त 39, 2022त 77. रेड अलर्ट मतदारसंघ मांद्रे, मुरगांव, सावड्डे, परवरी, वाळपय, कळंगूट, पेडणे, शिवोली, नावेली, म्हापशें, कुमारजुंवे आणि साखळी. फाटल्या 15 वर्सांत करोडपती उमेदवारांच्या आंकड्यात बरीच वाड जाल्या, जी 2007त 41% आसली, ह्या वर्सा 62%चेर पावल्या. 2007त 16 तोळेन 93 उमेदवारा कडेन 5 कोटी रुपया परस चड संपत्त आसा. हे वळेरेंत पयल्या 3 उमेदवारांनी डिलायला आणि मायकल लोबो हांची एकूण मालमत्ता 92.91 कोटी दाखयल्या. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टीची एकूण मालमत्ता 59.63 कोटी रुपया आसा. करोडपती उमेदवार 120 वाडले. 2007त 67 आसले, 2022त 187 जाले. 2007 67, 2012 114, 2017 155 आणि 2022 187. 5 कोटी परस चड मालमत्ता आशिल्ले 93 उमेदवार. दरेका उमेदवाराची सरासरी मालमत्ता 6.48 कोटी रुपया, जी 251 उमेदवारा खातीर सरासरी 4.75 कोटी रुपयांची तुळेन आसा. मगोबाचो दीपक ढवळीकार आणि काँग्रेसीचो मायकल लोबो हांचे सयत कांय उमेदवारांनी दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांत कांय व्हडल्या फरका कडेन एडीआरान लक्ष ओडलें. ढवळीकार फाटल्या 4 वेंचणुकांनी समान मालमत्ता दाखयता. अशें असलें तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण उमेदवारांक स्थावर मालमत्तेचें बाजार मूल्य दाखोवचें पडटलें, अशें एडीआरान म्हटलां. मायकल लोबोन जाहीर केल्ल्या वर्सुकी येणावळीचे ताचे कडेन आशिल्ले मालमत्ते बरोबरची म्हायती जुळना, अशें एडीआरान म्हटलां. एडीआरान मालमत्तेच्या संदर्भात उमेदवारांनी दाखल केल्ल्या प्रतिज्ञापत्रांचो फरक दाखयलो. 301 उमेदवारांमदी फकत 26 बायलां उमेदवार. राष्ट्रीय पक्षाच्या तिकेटीचेर 116 आणि प्रादेशीक पक्षाच्या तिकेटीचेर 104 उमेदवार वेंचणूक लढयतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
भाजपान आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केला. जाहीरनाम्यात तांणी म्हटला, प्रत्येक घरात 3 LPG सिलिंडर फुकट दितले. फुडलीं 3 वर्सां इंधना वयलो वॅट वाडोवचे नात. तशेंच राज्य मालकीच्या खण महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान खणी परतून सुरू करतले. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीच्या हजेरेत भाजपान मंगळारा आपलो जाहीरनामो उजवाडाक हाडलो. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, राज्यसभेचो खासदार विनय तेंडुलकार, भाजपाचो संघटन सचिव BL संतोष, भाजपाचो वेंचणूक प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हजर आशिल्ले. जाहीरनाम्यात पर्यटन, युवा घडामोडी, खेळामळ, अर्थवेवस्था, भलायकी, कृषी संस्कृताय आनी नुस्त्याचो वेवसाय वाडयतले अशी साबार आश्वासनां दिल्यात. गोवा सरकारान आपल्या जाहीरनाम्यात गोंयाक कार्बन न्यूट्रल करपाचो निर्णय घेतला, जातून रस्त्याच्या मुळाव्या सुविधांची माहिती दिल्या. येणाऱ्या काळामध्ये जवळपास 25,000 कोटी हे दिलेलेच आहेत. शिवाय 15,000 कोटीचे कामं मी मंजूर केले, ज्याची यादी माझ्याकडे आहे ऑलरेडी आधी, म्हणजे 40,000 कोटी. घराघरांनी 3 मुफत सिलिंडर, खणी 6 महिन्या भितर सुरू. पेट्रोल डिझेला वयलो राज्य सरकाराचो कर फुडलीं 3 वर्सां वाडोवचे नात. फुडल्या 10 वर्सांत महिला कर्मचाऱ्यांचो आस्पाव वाडयतले. 2% कळांतरान बायलांक होम लोन दितले, दादल्यांक 4% कळांतरान. गोंय राज्यांतली नुस्त्याची निर्यात वाडोवपाचे दिकेन पावला. थळाव्या युवकांक रोजगार दिवपी EPF आनी EPS उद्देगाक 100% सबसिडी. पर्यटकांक गोंयांत आकर्षित करपा खातीर आंतरदेशी, वैज्यिक, वारसो आनी अध्यात्मीक पर्यटनाच्या आदारान पर्यटनाक बळगे दिवप. प्रवासी आनी मालवाहू येरादारी खातीर आंतरदेशी जलमार्गाचो वापर करून येरादारीच्या मुळाव्या सुविधांनी सुदारणा. मिशन गोल्ड कॉस्ट खेळामळाक बळगे. राज्याक $50 अब्ज अर्थवेवस्था करपाची मोख. भलायकी सेवेत भौशीक बदल. भुरग्यां मदले शंटींग आनी कुपोशण पयसावप. 10 लाख रुपया मेरेन उर्बा दिवन बागायतदारांचे उत्पन्न दुपेट करप. गोंय देशांतले अग्रेसर सी फूड निर्यातदार करपाची मोख. अन्नपूर्ण कॅन्टीनाची स्थापना. नोकरी करपी बायलां खातीर शॉर्ट स्टेट होमाची उबारणी. प्रवासाचो वेळ कमी करपा खातीर आंतरदेशीय जलमार्गाचो वापर. केंद्रीय मंत्री गडकरीन सांगले, पेट्रोलाच्या वाडट्या मोलाचेर पर्यायी इंधना कडेन वचप होच उपाय. इलेक्ट्रीक वाहनाच्यो किमती पारंपारीक पेट्रोल डिझेलाच्या दरावरीच आसतल्यो. गोव्यातले जे टॅक्सी आहे ज्यांच्याजवळ लायसन आहे 4 वर्षापासून, त्यांना ते विशेष रूपाने सबसिडी देणार आहे आणि मिनी बस करता देखील त्यांनी सबसिडी देणार आहे आणि त्यामुळे गोवा खऱ्या अर्थाने प्रदूषणापासून मुक्त होणार आहे. मला आश्चर्य वाटलं की काँग्रेस पार्टीने 80 रुपयात पेट्रोल देऊ असं सांगितलं. हे त्यांनी बहुतेक गैरसमजुतीतून सांगितलं असेल, कारण त्यांना हे माहिती आहे की आम्ही आता ट्रान्सपोर्ट मंत्री म्हणून एक नवीन धोरण जाहीर केलेलं आहे की यानंतर आपल्या जे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर आणि 3 व्हीलर ऑटो रिक्षा याच्यावर फ्लेक्स इंजिन येणार आहे. फ्लेक्स इंजिनचा अर्थ असा आहे की तुम्ही 100% पेट्रोल टाका किंवा 100% बायो इथेनॉल टाका. आणि याची ॲडवायझरी आम्ही ऑलरेडी इश्यू केलेली आहे की 80 रुपये पेट्रोलची गरज नाही, एक प्रकारची धूळपेग आहे. कारण 62 रुपये लिटरनी बायो इथेनॉल पेट्रोल गाडीत टाकता येणार आहे. त्यामुळे 80 रुपयाचा पेट्रोल देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. 62 रुपयावरच पेट्रोलचा भाव म्हणजे इथेनॉलचा भाव येईल आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात हे ग्रीन फ्युएलही आहे. पेट्रोलमुळे प्रदूषण होतं आणि याच्यामुळे प्रदूषणही होत नाही आणि त्यामुळे याच्यामध्ये गोवा हे प्रदूषण मुक्तही होईल आणि पेट्रोल घेण्याची वेळच राहणार नाही, हेच मगाशी मी त्यांना सांगितलं. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गोंय विधानसभा वेंचणुकेक आतां फक्त 6 दीस उरल्यात. पार्ट्यो एकमेकाचेर फार मारत आसात. राजकीय वातावरण लेगीत बरेच खतखतीत पळोवपाक मेळटा. उमेदवार एक्सप्रेसीच्या वेगान घराघरांनी प्रचार करतात, जाल्यार कोण सभा घेतात. पळयात निमण्या पावंड्या वयले खतखते. साळगांव मतदारसंघात भाजपाचे जैत निश्चित आसा. मायकलाक हारोवपाची पुराय तयारी केल्या. भाजपाचो मंडळ अध्यक्ष रमेश घाडियान ठाम निश्चय उक्तायला. तेंचेरूच जाता जेन्ना आमचे एकनिश्ठ लोक येता पळय तेन्ना ते हारतात. आमी अजून गंभीर आसात, उमेद आसात. आमी तांकां नर्वस करून सोडल्यात. आमचे सगळ्याच्या तोंडार आशे पळय हे कॉन्फिडन्साचे आशे आसात. आमी जिखतले हेचे दाखोवपाचे आशे आसात. आमी
शिवर जिंकले जाता नर्वस दुसऱ्याक जावचे आमी बिलकुल जायना मायकल येवन आनी कसलीय सायकल येवं जाल्यार सावड्डे मतदारसंघातलो भाजपाचो गणेश गांवकाराक ताच्या कार्यकर्त्यांचो बरोच प्रतिसाद मेळटाना दिसता. पळयात. हे इंडिपेंडंट जावं कोणी जावं जे आरोप करतात तिकेट दिली ना हे केलें तें केलें पार्टीन आमच्या भारतीय जनता पार्टीन सावड्डे मतदारसंघा खातीर भरपूर दिल्लें आसा. येदो व्हडलो PWD पोर्टफोलियो दिवप म्हणून ह्या सोंपी न्ही आनी ह्या इतलें PWD पोर्टफोलियो दिलोच ना. येदी व्हडले इंजिनियराचे जवळ जवळ 368 पोस्ट क्रिएट केले आनी ताका दिले 368 पोस्ट गोवा PWD डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या मतदारसंघाचे जवळ जवळ 52 भुरगे मेरिटाचेर पास जाल्ले आज तांचेर टांगती तलवार दवरली. हे फक्त हे PWDचो पोर्टफोलियो सारको हाताळपाक कळना नासल्यान हें जाल्लें आसा. खंयच्याय पार्टीचे चिन्ह घेवन आपूण घराघरांनी प्रचार केल्लो जाल्यार लोक आपल्याक दारार उबे करचे नासले. देखून आपूण अपक्ष वेंचणूक लढयता. लोकांचो बरो प्रतिसादूय मेळटा. विनोद पालयेकार सांगता. आयकात ताका. कारण हांव घरान घर वयता आसतना म्हाका कळटा ज्या तरेन म्हाजो पाठिंबो म्हाका दिलो वयता आनी लोक ज्या तरेन स्वागत करता तशें जर कितें आसलें जाल्यार लोक म्हाका धांवडून घालपाचे. आज बाकीच्या लोक प्रतिनिधीची तुमी टीव्हीचेर पळयता आसतले कशी वाट लायली वयता ती निदान तें तरी म्हाज्या वाट्याक येवना. काँग्रेसीचो हात सोडून अचळ कमळात वचून बसलेलो उमेदवार रवी नायकान येता ते वेंचणुकेंत भाजपाक मतां दिवन कमळ फुलयात अशें मागलां. आयकात ताका. गोंयच्या विकासाक आमकां खूब हात लायतलो आमकां गॅरंटी आसा आनी गोंयचे विशीं खूब मोदीक प्रेम आसा जावं अमित शाह प्रेम आसा आनी अमित शाह प्रेम आहा म्हणून ताणें आमकां एक 5,000 कोटीचे प्रोजेक्ट हांगसर दिल्लो आसा गोंयांक दारमाडोड्या. ती फॉरेन्सीक सायन्स कॉलेज ऑलरेडी सुरवात केली आमची फोंड्यांक सुरवात केली कुट्टी केली आमची फोंड्यांक म्हणजे सगळे तरेचे अशें जाय आमकां कित्याक आमकां आनी विचार करपाक जाय की हांगसर शिक्षण जावचो गोंयांत सगळे तरेचे कॉलेजी येवच्यो. कळंगूट आम आदमी पार्टीचो उमेदवार सुदेश मयेकार आनी ताच्या बरोबर दिल्लीचो सतेंद्र जैन ताच्या वांगडा लोकांच्या घराघरांनी भोंवता. ताच्या प्रचारान बरोच वेग घेतला. सुदेशाक लोकांचो बरो प्रतिसादय मेळटा. पळयात. गेली 20 वर्सां तुम्ही पयला आसतले 10 वर्सां काँग्रेसीन खाल्ली 10 वर्सां BJPन खाल्ली म्हणटा हांव कित्याक तेंच्यांनी स्वताची पोटात भरली लोकां कडेन न्याय केलो ना. आयज बारीक मनीस वयर सरपाची गरज आसा. आयज गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलांनी वयच्या पयलीं भंय दिसता. आमी तेंच्या हेल्पान ती आमची जी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां आसा ती आनीक बरी करतले आनी आनीक बरी हॉस्पिटलां इंट्रोड्यूस करतले. यहाँ पर हम बहुत सारे घरों में गए बहुत जबरदस्त सपोर्ट है. पहली चीज कि सब लोग सुदेश को जानते हैं वो कहते हैं हमारा बच्चा है और लेडीज तो सब जानती हैं और सब कहते हैं हमारा बच्चा है हमारा बेटा है और सबने कहा है कि हाँ इस बार झाड़ू पे वोट देंगे कि वांट चेंज. और जितना बड़ा अंडरकरंट यहाँ पर है मुझे लगता है कि कालुंगटे तो हम जरूर जीतेंगे और गोवा के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी. जाल्यार आम आदमी पार्टीचो उमेदवार पुत्ती गांवकारान सरकाराचे दिकेन फातर गुणे कितें मेळटा ते शेवटून मारपाक सुरवात केल्या. आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त आसा. हीच पार्टी गोंयकारांक ताज्यो मुळाव्यो गरजो मेळोवन दितली. पुत्ती सांगता. आयकात ताका. आणि फ्री करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट जर आज कोणी या देशात दिले तर ते स्टेटीक आमच्या आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार करप्शन फ्री सरकार दिता. आज ती वीज जी आसा ती आमी 200-300 युनिट फ्री दितात. कारण आज एक लक्षात घेवपाक आज सगळे जाण जे म्हणटात की फ्री वीज ही संकल्पना खंय तरी चुकीची आसा. आमची जी घटना आसा त्या घटनेत क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की जनतेचे लोकांचे उद्धार करप त्यांचे एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवप त्यांचे रायट टू लिव्ह ही जी हे जे कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स प्रत्येकाक ती घटनेन आमकां दिल्ली आसा. गोवा 365 रिपोर्टिंग टीम. मुक्तिझुजाची फाटभूंय आनी अस्मितायेचो इतिहास आशिल्ल्या गोंयचें राजकारण भाजपान बदलून उडयलां. तत्वां वचून त्या जाग्यार मनी पावर मसल पावर आनी डिफेक्शनाचो मॉडल भाजपान हाडला. ते बदलपाची मोख काँग्रेसीन दवरल्या. आमकां हात दियात. काँग्रेसीचो आदलो खासदार मिलिंद देवरान उलो मारला. गोंयाक स्वताचो इतिहास आसा. ताजो फुडारय परजळीत आसपाक जाय. पूण भाजपान जे तरेन गोंयांत राजकारणाचो ट्रेंड हाडला तो पळयत जाल्यार गोंयकार आपली संस्कृती विसरून वतले.
गोंयांत काँग्रेसीची पाळामुळां घट आसात. गोंयची कोंकणी अस्मिताय वेगळी अशी वळख राखून दवरपा खातीर काँग्रेस कटिबद्ध आसा अशेंय देवरान सांगले. आयकात ताका. The state that had the liberation movement produced great stalwarts. Unfortunately, from the time BJP has come to power, the state has now, the politics has turned. Today, BJP has changed Goa's politics. Not it's about ideology, it's not about where you stand on a particular issue. Now Goan politics, according to the BJP model, is about money power, muscle power and defections. And this is something we are all trying to fight against. गोंयची अस्मिताय राखून दवरपात काँग्रेसीचे भोव योगदान आसा. जवाहरलाल नेहरू सावन इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी मेरेन काँग्रेस फुडाऱ्यांनी गोंयची स्वताची वळख राखून दवरपाच्या वावरात योगदान दिला अशें सांगतना देवरान कांय यादी जाग्यो केल्यो. And today we are a stronger party. We are a party where we have given a chance to many interesting young individuals to fight these elections. We are a party that will make power on its own, but it's very important we bring back the lost shine and glory of Goa. And this is a state that trusts the Congress's history. This is a state that remembers when Jawaharlal Nehru was Prime Minister and during the ascension of Goa to the state of India, he had promised that a referendum will be held whether Goans want to be with Maharashtra or retain their own cultural identity. And yesterday the Prime Minister said, what has the Nehru-Gandhi family done? That same commitment of Jawaharlal Nehru, a referendum was held by his daughter Indira Ji. That same commitment was then manifested into statehood when Rajiv Ji was Prime Minister in 87. And then 5 years later, when Congress was in power again and Narasimha Rao Ji was Prime Minister, Konkani was made the official state language of Goa. So that is the history, that is the deep relationship that the Congress party enjoys with Goans. I am convinced that in a mood of anti-incumbency, of 10 years of anti-incumbency against the BJP government, the people of Goa will vote decisively, give the Congress a clear and strong mandate so that we can govern stably and deliver on our promises for the people of Goa. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. काल गोंयभर सुकें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें. फुडले 5 दीस ते तशेंच उरूं येता. मजगतीं गोंयचें चडावत तापमान 30 जाल्यार उणें तापमान 20 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या 2 दिसांत गोंयच्या हवामानात व्हडलोसो बदल जाल्लो दिश्टी पडचो ना, पूण उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावं येता. आयज फांतोडेर कांय सुवातांनी दाट दंव आनी धुकें अणभवपाक मेळ्ळें. फाल्यां दंव पडटलो. देखून वाहनांतल्यान प्रवास करप्यांनी सादूरतायेन प्रवास करपाची शिटकावणी दिल्या. आयज सांज वेळार मळबात कांय प्रमाणात कुपां दिश्टी पडटलीं. नुस्तेमारी करप्यांक कितें खाशेली अशी सुचोवणी ना. फुडले 5 दीस सुकें हवामान. आयज तापमान चडांत चड 30 जाल्यार उणेच 20 डिग्री सेल्सियस. 48 वरां उपरांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव. फाल्यां फांतोडेर दंवाची कुपां धुकें धाडटले. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स. वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.